एक म्हणजे राहुल गांधी वो युथ आयकॉन हे म्हाका मान्य ना, तेजी एज कितले ते पळयात. त्यामुळे आणि तो काँग्रेस पार्टीचो आसत, तो राष्ट्राचो युथ आयकॉन आमी मान्य करिना. त्यामुळे ताका काय कॉन्स्टिट्युशनल स्टँडिंगच ना. आणि तुम्ही राहुल गांधी आपयतले आणि हे म्हणटले आणि आर यू टेकिंग गोवन्स अँड गोवा फॉर अ ग्रँटेड, हे माझो प्रश्न आसा. म्हाका अशें दिसता, हेच म्हाका अजाप दिसता. एक सायडीक तुम्ही काय करना, अनाउन्समेंट करता तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी, अनाउन्समेंट करता, प्रोग्राम बरे करा, लोकांक फायद्याचे करा. खूप बरे प्रोग्राम जातले, म्हाका खात्री आसा. सोपले. गोव्याच्या मुक्ती लढ्यात भाग घेतलेले जायते अजून व्हडले मनीस हयात आसात. त्यांच्यापैकी एक दोघांची नावां घेतलेले बरे ठरतले आसल्या आणि गोंयकारांक आनंद जातलो आसलो. खंयच्या तरी पार्टीच्या कोणेय मनशाक हाडटा तेंची इमेज वाडोवच्या खातीर हे चुकीचें. आमी एक काम करूया, आमी एक ल्हानसो व्यवसायीक विसव घेवया आणि हाजे नंतर हे डिस्कशन मुखार व्हरया. जस्ट नॉट पार्टी लेवल बट बाकीच्या लेवलाचेर कितें जाता काय ना ते आमी येतात रोखडेच तुमचे कडेन हे डिस्कशन वाडत चल्लां. आणि गोंयच्या मुक्तीची 50 वर्सां कशे तरेन आनी कोणी सेलिब्रेट करची ह्या गजालीचेर आमी हांगा चर्चा करतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर. आमचा जागोर घेताले आमी मिडनायट असेंब्ली सेशन आणि गोंयच्या 50 वर्सां मुक्तीची आसा त्या सेलिब्रेशनाच्या हातूंतल्यान पयलो पार्ट जो ब्रारान जी अनाउन्समेंट केली काँग्रेस पार्टीची, राहुल गांधीक आपोवपाचो, सोनिया गांधीक आपोवपाचो, ह्या संदर्भांतल्यान सगळी चर्चा जाल्लीच आसा. बीजेपीन ऑब्जर्वेशन घेतलां. विनायक बाबान तर सरळ हांगा सांगलां की कोण तरी बाकीचे फ्रीडम फायटर ज्यांनी योगदान दिलां तांचे सारक्याक आपोवचें. पूण त्याच बरोबर हांगा 50 वर्सां मुक्तीची जी जातात आणि जी जाल्या वर्सभराक, जे पर्वतकार बाब म्हणटा की कांय जालेंच ना अजून पर्यंत आणि कांय दिसच ना, सरकाराची अनास्था आसा, कांय दिसना. कितें एक्झॅक्टली प्लॅन केला, कितें जालां एक्झॅक्टली, ऑर जस्ट यू आर सिटींग आयडल ओवर दीस? ना पयले सुवातेर 2 कमिटी आसा, एक माशेल कमिटी आणि एक फ्रीडम फायटर कमिटी, जे एक लांब कार्यक्रम सरकारान ठरयला इन द नेम ऑफ लिबरेशन सगळे कडेन ते महोत्सव करपाक आणि वेगळे वेगळे कार्यक्रम ठरोवपाक. पूण हांव म्हणटा ह्या विशयाचेर जे कोण मिडनायट सेशन घेवपाक सोदता, कोणे अनाउन्समेंट केले म्हूण टेक्निकॅलिटीचेर आमी गेल्ले परस सगळ्यान मुखेल म्हळ्यार हांव समजता इन द गोल्डन जुबली इयर आमकां हे गोंयचे स्टेटी गोंयचो सांबाळ कसो करपाक जाय, सगळे एक जावन स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस आमी सेंटरा कडेन सावन कशें हाडचें, गोंयकारपण जे आमी म्हणटा राखपाक जाय. आमी गोंयकार जे सोंपत वयता आनी बाकीचे कडेन सावन लोक येता, कांय कंट्रोलूच ना, ते सेंटरा कडेन सो हेल्प घेवन आमी सगळे एक जावन सांबाळ कसो करपाक जाय तेजेर खऱ्यांनी चर्चा जावपाक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव समजता. बाकीचे सगळे ऑन द बॅक बर्नर. विकासाची पावलां, डेव्हलपमेंटाची पावलां जायत रावतली. फ्रॉम द फर्स्ट असेंब्ली सेशन हांवें सांगलां आमकां स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस खंयच्याय परिस्थितीन मेळपाक जाय, नाजाल्यार गोंयचो सांबाळ जावपाक ना. आमी गोंयान आमी गोंयकारूच फॉरेनर कशे जातले आणि बाकीची संख्या वाडयत वयतले आणि ऑल रिलेटेड प्रॉब्लेम्स स्टेटस म्हणटा नमाविन बाब, तेका कोणाचो विरोध आसा? केंद्रान काँग्रेसचे सरकार आसा, आमचोय सपोर्ट आसा की गोंयांक स्पेशल स्टेटस दिवचो. हांगा काही जी नॉर्थ इस्ट स्टेट बी आहा तांकां पळय जमीन बी डिलिंग आसा पळय, आतां हांगासरले लोक काँग्रेसचे सरकार चलता. मुद्दो सो तांचेय मतां तांचेय मतां स्टेटसचो मुद्दो जो आसा तो गोंयाची ज्या प्रमाणे भरभराट जातली आपोआप स्टेटस मेळटा. कोणी तरी आमकां वेगळें कितें दिवपाक जाय, ते आर्थीक मदत मेळच्या खातीर हांव साधमास एक्झॅक्टली. पण आर्थीक मदताचेच हांव उलयना. वेन आय से स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस अंडर रेलेवंट सेक्शन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर हॅज टू बी अमेंडमेंट where some protection as it is in the state of Himachal Pradesh, उत्तरांचल हे करपाचे तशें पार्लमेंटान पास करून घेवचे काँग्रेसीन आमी. पूण हे मागपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावन मागचे पडटले. एकूच पॉलिटिकल पार्टीन मागल्यार हे जावपाक ना. तशें पळोवपाक गेल्यार तुमी आज तरी तुमी आमकां दोश दिता. हेजे आदीं तुमी सत्तेर आशिल्ले, केंद्राकूय तुमचो सरकार आशिल्लो, तेन्नाय जावं ना. दुसऱ्या एका मुखार ब्लेम करपाचो प्रश्न येना. ब्लेम करया नाका. सगळे एक जावन ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली वचून आमकां जेन्ना गोल्डन जुबली इयर आमी सेलिब्रेट करता, मोस्ट इम्पॉर्टंट येस वी वॉन्ट स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस, हे जावन दी. आमी सहमत आसा आनी तुमी आमकां हेका सपोर्ट करपाक जाय. ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड कम टुगेदर. हो जो निधी आमकां केंद्रान दिला हो आमचो इव्हेंट साजरो करच्या खातीर, त्या आयच्या तरुण पिढी गोंयकाराक बरी कितें दिशा दिवच्या खातीर ते पयशे कामाक लाडपाक जाय. आमी 200 कोटीचे नांव ऐकले पूण तेजे बद्दल प्रोग्राम काय खबर ना आमकां. ते 200 कोटीचे कितें विनियोग जालो, ते खंय गेले, ते प्रोग्रामांक खंयच्या प्रोग्रामाक वापरले गेले. आनी माविन बाबा आतां स्पेशल स्टेटीची गजाल सांगता. स्पेशल कोणे विरोध केला?
तुम्ही हाडा न्हू. कळो मुद्दो कळो. म्हाका एकच सांगात की गोंया भितर जे आमदार आसात त्या सगळ्या आमदारांनी एकट्यान येवन मिडनायट असेंब्ली सेशनाक गोंयचे जे आता मोहीन बाब सांगता गोंयच्या फुडाराच्या दृश्टींतल्यान कितें म्हत्वाचें आसा ह्या दृश्टींतल्यान तें मांडप आनी ताका तातूंतल्यान तितलें म्हत्व हाडप त्या मिडनायट असेंब्ली सेशनाक हें म्हत्वाचें अशें तुमकां दिसना? मागीर मुख्यमंत्र्यांनी प्रपोजल करून म्हणून हांव सांगता एक मुद्द्याचेर तरी आमी एक जावया. एक ते दोगय जाण मान्य करता की असेंब्ली काय वयर आनी व्हडले फोरम ना. असेंब्लीन सगळे पक्षाचे लोक आसा म्हणजे सगळे लोकांक तरेतरेचे लोकांक आमी थिंगा रिप्रेझेंट करता. आमी सगळे तरी एक जावन स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस आमचे गोंयच्या खातीर मागले आनी फोर्सफुल प्लीज केंद्राकडे तरी केले प्रॉब्लेम जावपा ना. पूण तुम्ही म्हणटा बॉयकॉट करतले. बॉयकॉट केल्यार कशें जातले? थिंगा चर्चा कशी जातली? फुडले काम कारोबार कशे चलयतले? लोकांक कशे कळटले? तुम्ही पहिलीच सुरू जाचने आधी ना आम्ही बॉयकॉट करतले. अशें केल्यार बरें काम केल्यार बॉब, वायट काम केल्यार बॉब. मागीर लोकूय कन्फ्यूज जाता बरें काम खंयचें वायट काम खंयचें. ह्या दोन्ही पार्टीनी आपल्या महत्व वाडोवच्या खातीर हो विषय वाद सुरू करच्या ऐवजी हो प्रसंग बरो कसो जातलो? ह्या गोंयांत जो पैसो येयला तो सत्कारणी कसो लागतलो? गोंयाचो मुक्ती लढ्यापासून ते आतांचो काळ हो म्हाका दिसता प्रोजेक्ट जर केल्लो लोकां उजेरात तरी बरो जातलो. न्हू माविन बाब जो सांगता स्पेशल स्टेटसाची गजाल की तुम्ही फक्त 200 कोट्याचे उलय तुम्ही वी विल हॅव वन स्पेशल जागोर ओनली ऑन स्पेशल स्टेटस. माझे म्हणणे ऐका न्हू. नो लेट अस डिस्कस दी एक कळे तुमचो ओपोज ना तांचो ओपोज ना. मिडनाईट सेशनाचो विषय न्हू. तुम्ही सेशनूच तरी ओपोज करता आणि चर्चा हुंची जातली, मागणी फुडें हुंची जातली आणि फुडले स्टेप कशे घेतले कितें बरें केल्यार वायटूय केल्यार बरें न्हू. आनी मागीर हितूनच आमी उरले गोंयकारांक आनी घुसपायत रावा मागीर कांयच बरें जावपा ना. घुसपावपाचे टायम करनाका. इलेक्शन टायमाक घुसपाया. इलेक्शन अजून अनाउन्स जावना. लेट अस नॉट डिस्कस स्पेशल स्टेटस इश्यू. इट कॅन बी डिस्कस्ड. म्हजो मुद्दो तो ना. म्हाका एकूच गजाल सांगात. तुमची पॉलिटिकल पार्टी आसा विच इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी. तुमची आसा विच इज अ मेजर ऑपोजिशन. देर आर ऑल्सो अदर पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रिप्रेझेंटिंग इन दी असेंब्ली. Which are representing in the assembly. There are other people also who may not represent in the assembly. But ह्या सगळ्या लोकांनी 50 वर्सांचो रिव्ह्यू घेऊन 50 वर्सां नंतर गोंया खातीर कितें जावपाक जाय ह्या दृश्टींतल्यान पॉलिटिकल पार्टींनी विचार केला. आज गोंय माशेलकार इज थिंकिंग. आज गोंय 50 वर्सां जावन कशें चलता, कशें आमी फुडार वचपाचें आहा तशें वचपाचें, कांय बदल जावपाक जाय, कितें बरे स्टेप्स घेवपाक जाय अशें आमी चर्चा जावपाक जाय. पूण ही चर्चा जातली जाल्यार सेशन जावपाक जाय. सेशन बॉयकॉट आनी कित्याक म्हणटा तुमी? सेशनातून सगळें स्टार्ट जाता. असेंब्लीक तरी तुमी वालोर दिना आनी कित्याक वालोर दितले? तुमी असेंब्ली तरी वालोर दिना जाल्यार तुमी कित्याक वालोर दितले? असेंब्ली सेशन तुमी म्हणटा बॉयकॉट करतले आनी सेशन ना जाल्यार कितें सेलिब्रेशन आनी कितें? No, it is. So what I am saying, repeating the same thing. No, it's not a question of repeating. Please let him I am making. No, it is not a question of repeating. No, he is not talking about session. I had asked a specific question की खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी ह्या गजालीचेर बाबा गोंयचे फ्युचर कशें आसचें आफ्टर 50 years हाचेर विचार करून कितें केल्लें आसा. दॅट इज द क्वेश्चन आय हॅड आस्क्ड. सो बॉयकॉट करून डिस्कस भायर करपाचें हे तुमचें म्हणणें. मागीर सारकें सांग सारकें. इवन दोज हू डोंट रिप्रेझेंट इन द असेंब्ली तुम्ही कितें केला? आणि जायते पक्ष असतात नो. हॅव यू डन एनीथिंग? तुम्ही कितें केला? आम्ही आता आमची पार्टीच्या कालूच नवीन जन्माक आयल्या पण आमच्यान बरी सजेस्ट कित्या खातीर आमच्या पार्टी तुम्ही या 50 वर्सांच्या निमित्तान एक डॉक्युमेंट तयार तरी करतले कितें आसता? आमची आता अडवाणीचे जनचेतना यात्रा येता पळय ती भ्रष्टाचाराच्या विरोधान आसा आनी लोकांक गोंयानूच न्हू भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ पारदर्शी म्हणजे ट्रान्सपरंट आणि लोकांच्यो भावना समजून राज्य दिवपाची आमची तयारी आसा. त्याच्या खातीर आमचो मॅनिफेस्टो पळयल्यार कळटलें. म्हाका माझी एकूच सूचना ती कर्नाटका वचून सिंगा येवपाची तेन्ना कितें मातशें चड वालोर आसपाचो. तूं तेजे उलयता जाल्यार तेज उलय नाका. आमी भ्रष्टाचार तेजेर सेपरेट फूल हांव उलोवपाक शकता. तेन्ना कितें जालां तें तूं कर्नाटकाचेर उलयल्यार म्हाजे कडेन ना म्हाजे कडेन खूब आसा तशें उलयतलें जाल्यार लेट अस नॉट डायवर्ट दॅट. डोंट ट्राय टू डायवर्ट. अडवाणी जनचेतना यात्रा लेट अस नॉट डिस्कस. आमचे विजन सांगता तुका हांव.
आमचे विजन जे आसा ते तितूनच आसा तें आणि अडवाणी सारको जो मनीस आसा जो 6 डेकेड्स राजकारण केल्लें तेजे कडेन बोट दाखोवंक शकना कोण हेकाच अधिकार आसा हो त्यामुळे आमची जी विजन आसा तीच विजन आसा एक बरें सरकार आणि गोंयान आमी दिवन दाखयल्लें आसा तुम्ही अडवाणीचे हाडले तुम्ही स्वतः काय डॉक्युमेंट तयार केलं ना तुम्ही हे देशान एक सुई जायना असली आज एरोप्लेन स्पेस टेक्नॉलॉजी सगळे जाला आणि 125 वर्सांचे पक्षाचे आम्ही मेंबर जावन आसा कालची पोचची पार्टी न्हू तू तशें सांगता जाल्यार ओके माशेलकार कमिटी आसा माशेलकार कमिटी इज डुईंग इट लोक विसरले पण सरकाराचे कमिटी इज देयर ओके सो वी हॅव टू वेट फॉर द कमिटी रिपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग सरकाराचे 50 वर्षी सोंपले Okay, डेढ़ महिने उरला No, let me. I am coming at a different point just to end the program. कित्याक लास्ट 2 मिनटं उरल्यात तितल्या भितर तुम्ही प्रत्येक जण आपापल्याला मत कितें म्हणटा सांगात ह्या सगळ्या गजालीचेर फुडलीं 50 वर्सां जी आसात त्या दृश्टींतल्यान तुम्ही फक्त म्हाका वतना इतलेंच सांगात की खंयचे इश्यूज इम्पॉर्टंट तुमकां दिसतात जस्ट मेन्शन इट बिकॉज लास्ट 2 मिनटं उरल्या ते खंयचे ते तुमकां दिसतात जे 50 वर्सां नंतर त्या गजालीचेर विचार जावन मुखार वचपाची गरज आसा ते तुम्ही तितलेच सांगात मग विल स्टार्ट विथ हांव म्हणटा पयले सुवातेर आमकां तरी सुटका मेळ्ळा आनी आमी म्हणटा स्वतंत्र आमी जाला आमी मनान स्वतंत्र जावपाक जाय मनान सुटका मेळपाक जाय टू हॅव अ व्हेरी कन्सिडर्ड वेल थॉट ऑफ प्रोग्राम फॉर गोवा एंड गोवन्स आनी गोंयचो कसो सांबाळ करपाक जाय आनी म्हाका तरी दिसता स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस सेंटरा कडेन घेवप म्हणल्यार सगळ्यान मुखेल आमी पावल मारप आमचो गोंयचो सांबाळ करपाक गोंयचे गोंयकाराचो सारको राखण करपाक आनी जे आमी म्हणटा आख्खे गोंयान आनी वर्ल्डाक आमी मानता आख्खे गोंया म्हणल्यार सगळ्यान बेस्ट स्टेट तें तरी तशें उरतलें जाल्यार आमकां स्टेटस स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस गरज आसा आनी ते गरजे लागून आमकां तेजे पयलीं चर्चा करची पडटली थिंगा कशें आमी पावतले चर्चा करूनच आमी पावपाक शकता तेका लागून स्पेशल सेशन इज व्हेरी मच नेसेसरी कोणें अनावन्स केला तेजो कांय प्रॉब्लेम ना स्पेशल स्टेटसाक भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट आसा पूण विजन जर तुम्ही म्हणशात जाल्यार म्हाका ह्या स्टेजीर दिसता की भ्रष्टाचाराचो जो पयसो गोंय येदेशें गोंय 49,000 lakhs crores कितें जे आसा पळय ते भायर दवरलेले आसा ते बेगीन परते हाडपाक जाय त्याच्या खातीर कितें करपाक जाय जाल्यार आतांचे सरकार आसा ते केंद्र आनी स्टेटीच्या सरकारान बेगीन करचें तुमचो लास्ट पॉयंट मागीर हांव सोंपयतां म्हाका दिसता सध्या शिक्षण क्षेत्रांत गोंयाच्या बाबतींत जो बट्ट्याबोळ जाला ताका कांय दिशाहीन जें शिक्षण क्षेत्र आसा ताका बरें स्वरूप आसपाक जाय आनी ह्या 50 वर्साच्या मुक्तीच्या काळान आमी आमची नवीन जनरेशन तरुण पिढी हे जास्तीत जास्त आघाडीचेर चड करून शिक्षण क्षेत्रांत फुडें कशी वयतली ह्या धोरण आसा एकूच तेणें पळय म्हणला भ्रष्टाचार काबार करपाक तो उलयता भ्रष्टाचार काबार करपाक काँग्रेसीन पावलां घेयल्लीं आसा कोणे विसरपा जायना आरटीआय काँग्रेस लेड युपीएन दिल्ले आनी तेजेरूच हे सगळे उक्ते जाला आनी आमी स्टेप घेतले भ्रष्टाचाराचेर कांय भिवपाची गरज ना डिस्कशन करपाक जाता हांगा तिगांयनी आपली मतां उक्तायिल्ली आसात आनी त्याच बरोबर गोंयची 50 वर्सां आसा त्या 50 वर्सां मुखाल्लें विजन थारावपाच्या दृश्टींतल्यान विचार सगळ्यांनीच करपाक जाय एक गजाल लक्षांत येता की प्रत्येक जाण कोण तरी एक स्पेशल स्टेटसच घेवन बसला दुसरो भ्रष्टाचारच घेवन बसला पूण सगळ्या गजालींचो विचार करून मुखार वचपाची गरज आसा आनी ते विजन कितें आसतलें वा तांच्या तकलेक विजन आसा काय कितें ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां 18 डिसेंबराक रातचें जें सेशन जातलें ते सेशना भितर पळोवपाक मेळटलें खऱ्यांनीच राजकीय पक्ष ह्या गजालीचेर सगळे वाटच्यातल्यान विचार करतात काय कितें ते आमी पळोवया तुमी तिगी जाण हांगा आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी आपापले विचार उक्तायले तुमचे आमी उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया